नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. जेन्ना आमी तुमकां मना काळजासान येवकार दितात तेन्ना काळजाचो ज्या ज्या अवयवां कडेन संबंध आसा अशे जे लागींचे अवयव आसात तो म्हणजे लंग किंवा जाका आमी पुलमांव अशें म्हणटात. तर ह्या लंगाची काळजी कशी घेवप, तो कशा रितीन सुदृढ दवरप, कशा रितीन बरो दवरप हाचे विशीं विस्कटान माहिती करून दिवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर नुपूर प्रभुदेसाय, गोंयच्यो नामनेच्यो पल्मोनॉलॉजिस्ट म्हणजे छातयेच्या दुयेंसांच्यो तज्ञ दोतोर. आणि आज आमी तशें पळोवपाक गेल्यार दुयेंसा विशीं उलोवपाचें ना, कारण दर फावटी दुयेंसा विशीं आयकून तुमी बेजारले आसतले. तर लंग म्हणजे आपलो पुलमांव कसो सुदृढ दवरप, कशा रितीन दुयेंसांचेर आळाबंद दवरप, कशें प्रतिकात्मक दवरप हाचे विशीं विस्कटान माहिती करून दिवपा खातीर डॉक्टर नुपूर आमचे बरोबर आसात. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. तर सगळ्यान पयलीं आमी जेन्ना ह्या विशया कडेन उलयता तेन्ना लंग सगळ्यांक खबर आसता की लंग म्हणजे पुलमांव, जाका आमी छातयेन जो भाग आसता जो श्वास घेता हो, आनी जाचो संबंध प्राणवायू कडेन जाका ऑक्सिजना कडेन अशें म्हणटात. सो प्राणाचो संबंध ह्या लंगा कडेन आसा. आमी जरी म्हणटा की हार्ट इज मोर इम्पॉर्टंट, इक्वली लंग्स इज सो इम्पॉर्टंट. तर हो जो लंग आसा तो एक्चुअली लंग्स म्हणजे हे जे पुलमांव आसा काम कितें आसता, वॉट इज द फंक्शन ऑफ द लंग्स हे मातशें विस्कटान थोडक्यान सांगा. येस. सो आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पुलमांव म्हणल्यार लंग्स जे आसा ताजें मेन काम आसा की वाऱ्यान जे ऑक्सिजन आसा तें आमकां भितर ब्लडान पावपा जाय. बिकॉज ऑक्सिजन इज लायक अ फ्युएल फॉर ऑल द सेल्स. म्हणजे गाडी कशी चलता ताका पेट्रोल जाय पडटा, तशेंच आमकां ऑक्सिजन जाय पडटा. आनी जे भितरले कार्बन डायऑक्सायड एक गॅस तयार जाता ते भायर उडोवप हे लंग्साचे मेन काम. पण लंग्साचे काम इतलेच न्हू, लंग्साचे आनी काम आसता. एक म्हणल्यार संरक्षण. आमच्या कडेन कशे आमचे डिफेन्स फोर्सेस आसा, नेव्ही आसा, आर्मी आसा, पुलीस आसा. सो तशेंच आमचे लंग्स जे आसा इट हेल्प्स अस टू फायट वेरियस इन्फेक्शन्स लायक व्हायरस, फंगस, बॅक्टेरिया, कितें पोल्युशन आसा. सो जे वारे आमी भितर ओडटा तातूंत खुबशे ऑर्गॅनिजम्स आसता. पण सगळ्यांक न्युमोनिया जायना, सगळ्यांक दुयेंस जायना. ते कित्याक आमचे लंग्स आसा ते आमकां प्रोटेक्ट करता. सो लंग्सा भितर स्पेशल सेल्स आसता जे WBC म्हणटा. तातूंत एक सेल आसता ताका मायक्रोफेज म्हणटा. सो ते दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सेल विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स. थर्ड इज की जे आमचे हार्टाची ब्लड आसता ते हार्ट ब्लड पंप करता. सो आमकां अप्रॉक्सिमेटली 5 ते 6 लिटर ब्लड आसता आमच्या बॉडीन. सो नॉर्मल जे आमचे कामां आसता तातूंत आमकां चड कांय फील जायना. पण जेन्ना प्रेग्नन्सी पेशंट कोण प्रेग्नंट आसता ऑर पेशंट कितें एक्सरसाइज करता सो तेन्ना जी हार्टाची पंपींग आसता ती खूब वाडटा. सो लंग्सान आमचे रक्ताची शिऱ्यो आसता, ओके, विच एक्ट्स लायक अ स्टोरेज टँक. सो जेन्ना हार्टाचे आउटपूट चड जाता सो the lungs act as a storage for the extra blood which is pumped. Okay, and another important function of the lungs is metabolism. म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आसा जे यकृत म्हणजे लिव्हर आमचे ते खूबशे जे प्रोडक्ट्स जे तयार जाता बॉडीन और कितें वखदां आमी घेता ताचे मेटाबॉलिझम करता आणि किडनी जे आसा ते सगळे भायर उडयता. पण लंग्साक सुद्धा ॲक्च्युली खूबशे प्रोटीन्स काही केमिकल्स आसता विच हेल्प इन मेटाबॉलिझम ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. आणि एक आसता की जे प्लेटलेट्स म्हणजे आमकां खबर आसा प्लेटलेट्साचे कितें फंक्शन ते. सो ब्लिडींग स्टॉप करपाक प्लेटलेट्स हेल्प करता. सो जे तेजे प्रिकर्सर सेल्स जे व्हडले आसता मेगा कॅरियोसाइट्स तेजे ब्रेकडावन करून प्लेटलेट्स तयार करप हे सुद्धा पुलमावाचे फंक्शन आसता. सो एक म्हणजे आमकां तें सांगिना की हांव म्हणटा की हो जी कार्यावळ आसा तातूंत फक्त रोगां विशीं उलोवप न्हय तर ताचे विशीं विस्कटान माहिती दिवप. आनी म्हाका दिसता हो प्रोग्राम चड पॉप्युलर ह्या खातीर आसा की आमी वेगळ्या तरेकवार दुयेंसां बरोबरच वेगवेगळ्या शरिराच्या भागांचे संरक्षण त्यांचो रोल हाचे विशीं विस्कटान माहिती दिता. डॉक्टर तुमी सांगताना अशें कितक्योश्योच नव्यो गजाली सांगल्यो ज्यो आमकां सर्वसामान्य मनशाक खबर नाशिल्ल्यो की आमकां दिसतालें लंग्स म्हणजे फक्त आपले श्वास घेता सोडटा इतक्याच पुरते मर्यादीत. आनीक डॉक्टर तुमकां प्रश्न विचारता की आमी खुबशे फावटी पळयता की एज एक ल्हान भुरगो आसा किंवा एक जाणटो मनीस आसा, जाणट्या मनशाक मातसो बेगीन चललो काय मातशी खरस मारता किंवा वॉट एवर डिफरंट दिस थिंग जनरली वीच वी एक्सेप्ट एज अ फिजिओलॉजिकल चेंज. तर हातून हे जे चेंजीस जाता म्हणजे शरिराच्या वयोमाना प्रमाणे मनशाच्या वयोमाना प्रमाणे हे थोडे चेंजीस लंग्सांनी जाता आसतले. जर जाता जाल्यार ते खंयचे आनी ते कशा रितीन जातात म्हणजे सो दॅट पीपल आर अवेर. म्हणजे तांकां अशें दिसपाक ना आपल्याक कितें आपल्याक खरंच मारता मारे. सो इट इज फिजिओलॉजिकल ऑल्सो. सो दे शूड नो टू एक्सेप्ट. एट द सेम टायम दे शूड ऑल्सो नो दॅट दीस इज पॅथॉलॉजिकल.
वेन इट इज पेथॉलॉजी बाबा ना आतां दोतोरा कडेन वचपाक जाय देश इट इज नॉट जस्ट म्हणजे एज वाडल्या जाणटो जाला म्हणून खरच मारता अशें न्हय खंयची खरच मारता हें पॅथॉलॉजिकल आनी खंयची फिजिओलॉजिकल हाचेर अशी डिस्क्रिमिनेटींग लायन आसतलीच तर मातशें हाचेर विशीं डिस्कटान सांगा सो जेन्ना भुरगो जाता तो धाकटो आसता ताचे पुलमांव सुद्दां धाकटे आसता सो जशी एज वाडटा ताजी लंग्साची सायजूय वाडटा पुलमांवाची कपॅसिटी वाडटा तो भुरगो धांवू शकता खेळू शकता सो तुमी पळयला भुरगे कितले रेसीन बी पार्टिसिपेट करता पण तांकां चड खरस मारना तशीच जर आमी रेस धांवली जाल्यार आमकां खरस मारतली हे कित्याक बिकॉज जशी बॉडीची एजिंग जाता तशीच लंग्साची सुद्दां एक एज आसता ओके सो लंग्साची कपॅसिटी विथ टायम फ्रॉम इन्फन्सी म्हणजे जो भुरगो असता अप टील द एज ऑफ 20-25 म्हणजे 20-25 वर्सांपर्यंत ती स्टेडिली वाढत असता सो लंग कपॅसिटी वाढत असता आणि जी पीक म्हणजे सगळ्यात चड जे आमचे लंग्साचे फंक्शन असता ते येता ॲट द एज ऑफ 25 इयर्स सो आफ्टर एज ऑफ 25 टील अराउंड 30-35 म्हणजे 30-35 वयापर्यंत लंगाचे फंक्शन ऑलमोस्ट स्टेबल उरता नाजाल्यार मातशे देंवता डिपेंड्स ऑन वेरियस कंडिशन्स बट आफ्टर द एज ऑफ 35 तुम्ही कितेंय करू लंग्साची कपॅसिटी कमी जातलीच ओके सो म्हणजे एव्हरी इयर स्टेडिली ती कमी जायत रावता अप टील द एज ऑफ 80 म्हणजे 80 जेन्ना आमी 80 वर्साची जाता तेन्ना आमची लंग्साची कपॅसिटी इज ऑलमोस्ट 40% लेस ओके सो दॅट इज द चेंज विच हॅपन्स दुसरे म्हणल्यार लायक आय सेड की पुलमावाचे जे फंक्शन असता ते संरक्षण सुद्धा सो ही जी कपॅसिटी असता संरक्षणाची इम्युनिटीची ती सुद्धा देवपा लागता ओके थर्ड इज जे आता भितर आमचे कफ नाजाल्यार फ्लेम असता ओके ते भायर काडपाचे सुद्धा जे प्रक्रिया असता ती कमी जावपा लागता सो हेका लागून जशी आमी जाणटी जाता सो ॲट मे बी समवन आफ्टर द एज ऑफ 70 ऑर आफ्टर 60 तांकां इन्फेक्शन जावप ब्रोंकायटीस जावप न्युमोनिया जावप टीबी जावप हे चान्सेस मातशे वाडता जे आमचे एअरवेज म्हणजे श्वास घेवपाची नळयो असता त्याच्या सराउंडिंग थोडे मसल असता सो ते मसल जेन्ना ऍक्टिव्ह असता तेन्ना श्वास जी नळयो असता ती ओपन उरता म्हणजे जे श्वास घेवपाची प्रक्रिया जी श्वास भितर भायर वता ते नॉर्मली चालू उरता बट विथ एज ते मसल्स लूज पडटा जे एअर सॅक्स म्हणजे एल्व्युलाय असता ते सुद्धा लूज पडटा सो जे सकयल्ले भाग असता आमचे लंग्साचे ते मातशे कोलॅप जावं शकता सो म्हणून विथ एज कितें असता की आमची लंग्साची कपॅसिटी कमी जायत रावता आणि विथ एज केन्ना केन्ना हिमोग्लोबिन सुद्धा कमी जाता सो अनिमिया इज अ व्हेरी कॉमन फायंडिंग इन ओल्ड पीपल सो इवन दो देअर लंग्स आर नॉट दॅट वीक जे ते ब्रेथलेसनेस काय खरंच जे परसीव करता ते अनिमियाक लागून आणि चड जाता डॉक्टर तुम्ही खूप माहिती आमकां बरीच माहिती सांगली आता जस्ट लायक एकेडमिक क्विज असो हांव तुमकां घेता तुम्ही सांगले की एज द एज एडवांसीस आनी तुमी सांगले 25 to 35 इयर्स इट इज मॅक्झिमम टू द बेस्ट आय एम जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन की केन्ना केन्ना आमचे जे आय एम नॉट रिकमेंडिंग स्मोकिंग एट ऑल पण दुर्दैवान वन्स अपॉन अ टायम स्टायल आशिल्ली आतां ती स्टायल गेल्या म्हणजे आय से यूड ओनली म्हणजे ते अशें सामकेच कोण गांवठी ते आतां स्मोक करता अशें म्हणपाक हरकत ना किंवा इट इज नाव नॉट नो मोर एक्सेप्टेड एज अ स्टायल इट इनफॅक्ट इट हॅज गिवन ऑल द मुवीज चुकून दाखयला ते सकयल येता की स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ सो पयलीं आशिल्लो तो विलन असो सिगरेट ओडटालो त्या हिरोच्या चेहऱ्याचे धुंवर सोडटालो आनी ऑल दीस थिंग्स देस टू डू तर हे जे लंग कॅपेसिटी किंवा जे लंगाचे जे रोल असता तातूंत स्मोकिंगान अफेक्ट जाता अशें सर्वसामान्य म्हणटात बट वॉट इज एक्चुअली हे इफेक्ट जाता कितें तें मातशें आमकां विस्कळ सो दॅट एटलीस्ट न्यूअर जनरेशन वील नेवर ऑफ फॉर इट सो स्मोकिंग हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सामकी व्हेरी डेंजरस इनफॅक्ट आय शूड से आनी एवरी वन नोज की स्मोकिंग जे करता जे धुम्रपान करता तांकां कॅन्सराचो रिस्क असता पण कॅन्सर हे दुयेंस सोडून आणि कितें कितें जावं शकता आमच्या बॉडीन मेनली आय विल ट्राय टू फोकस ऑन द लंग्स सो एक म्हणल्यार जेंकां एस्थमा आसा ऑर जेंकां लंग्साचे कितेंय प्रॉब्लेम आसूं जर ते धुम्रपान करता जाल्यार ते दुयेंस वाडटा कितेंय दुयेंस आसूं ओके जेंकां एस्थमा आसता तांकां एस्थमाचे अटॅक्स हे चड फ्रिक्वेंटली येवं शकता दुसरे म्हणजे जी धुम्रपान करता तांकां सीओपीडी हे जे दुयेंस आसा ताका कॉमनली आमी स्मोकर्स एस्थमा नाजाल्यार जाणटेपणाचे एस्थमा अशें म्हणटा सो आफ्टर द एज ऑफ 40 तांकां हे सीओपीडी जावं शकता थर्ड म्हणल्यार इनक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सो जे कोण स्मोकिंग करता तांकां न्युमोनिया आणि मेनली टीबी आणि फंगल इन्फेक्शन हे जे रिस्क खूप वाडटा येस आणि जे स्मोकिंग करता ॲक्च्युली आता सगळ्यांक खबर आसा की स्मोकिंग इज व्हेरी बॅड फॉर हेल्थ सो वॉट हॅपन्ड इज थोडे वर्सां पयलीं
people started coming out with something called e-cigarettes. बरोबर. सो तेका आमी म्हणटा वेपिंग. सो ई सिगरेट म्हणल्यार कितें? ई सिगरेट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉनिक डिवायस. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवायस आसता, तातून थोडेशे लिक्वीड आसता आणि ते लिक्वीड मातशे हीट केल्यार ताजे एक मिस्ट नाजाल्यार एरोसॉल तयार जाता आणि तेच तो मनीस इनहेल करता. म्हणजे तो श्वासांतल्यान म्हणजे असं आम्ही धूप बत्ती समजुया की धुपाचो जसो Yes. वास येता त्या वासान ते म्हणजे धुवर असतात तसो तो इनहेल करता हय, म्हणजे तो- श्वासान भितर घेता. येस, तो इनहेल करता. आता लोकांक कितें दिसतालें की इट इज वॉटर वेपर बरोबर. म्हणून इट इज व्हेरी सेफ. बरोबर. सो खूप वर्सां लोकांनी हे केलें की ना ते सेफ आसा, तुमी सिगरेट पिनासतना हें पिल्यार चलता. पण हळूहळू आमकां कळ्ळें की वेपिंग ऑल्सो हॅज लॉट ऑफ बॅड इफेक्ट्स. कित्याक जे लिक्वीड आमी यूज करता ई सिगरेटान तातून सुद्धा निकोटीन असता, हेवी मेटल्स असता, इन्सेक्टिसाइड्स असता विच आर व्हेरी बॅड फॉर आवर लंग्स. जे निकोटीन असता जे युजली लहान भुरगीं सुद्धा यूज करता हे ई सिगरेट बी. सो त्यांच्या मेंदूचेर खूप परिणाम जाता. इट अच्छा. कॉजेस देम टू हॅव लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. म्हणजे भुरगो सामको इरिटेट जाता, अभ्यासाकडे लक्ष दिना आणि त्यांचे एडिक्शन पोटेन्शियल खूप वाडटा. म्हणल्यार आयज जर तो ई सिगरेट पिता 20 वर्षानंतर तो सिगरेटी पिवपा लागतलो आणि दुसरे अंमली पदार्थ सुद्धा यूज करू शकता. आणि दोन स्पेशल जे सायड इफेक्ट आसा ई सिगरेटाचे तेका आमी म्हणटा, वन इज पॉपकॉर्न लंग आणि सेकंड इज ई व्हॅली विच इज कॉल्ड ई सिगरेट अँड वेपिंग असोसिएटेड लंग इंजरी. अच्छा. सो हे सामके सिवियर लंग इंजरी असता विच इज युजली नॉट सीन विथ सिगरेट स्मोकिंग. सो हातून कितें जाता की लंग्साक खूप डॅमेज जाता आणि त्याची ॲक्च्युली रिकवरी इज व्हेरी व्हेरी रेअर आणि समटाइम्स पेशंट्स डोंट रिकवर विथ दॅट. अच्छा. सो दिस हॅपन्स बिकॉज ऑफ द स्पेशल केमिकल्स विच आर यूज सो इन इन द ई शॉर्ट सिगरेट. आम्ही जे सर्वसामान्य मनशांक सगळ्यांक खबर आसतलें की सिगरेट कंटेन्स म्हणजे जे निकोटीन आशिल्ले खंयचे पदार्थ सिगरेट बिडी सगळे आयले तातूंत एक 200 पेक्षा चड केमिकल असता विच आर म्हणजे Almost- डेंजरस. हय, ऑलमोस्ट 7,000 केमिकल्स. 7,000 केमिकल्स जे शरिराक घातक असता अशें सगळे तातूंत असतात. तो त्या फंदाक पडप ना. न्यूअर जनरेशना खातीर सांगता जांकां ई सिगार अशें स्टायल कशें किंवा वॉट इट इज करंट ट्रेंड दिसता जाल्यार आय एम टेलिंग इट इज नो मोर ट्रेंडी आनी इट कॅन बी मोर डेंजरस. तुमकां अशें दुयेंस जावं शकता जेतून तुमी रिकवरच जावचें ना आनी तसली दुयेंसां जावन बाकीच्या घराक सी इट इज नॉट वन मॅन. पीपल ऑलवेज से ना म्हाका कित्याक हांव पळयता अशें. इट इज नॉट वन पर्सन, इट इज फूल फॅमिली. एक फॅमिली, एक समाज आनी एक राष्ट्र आमी घडयता तेन्ना सगळ्यांचो इक्वली योगदान आसता हें समजपाचें. दुसरें आनी गोश्ट म्हत्वाची आसा सिन्स यू हॅव मेन्शन म्हणजे कितें आसा म्हटलें इट इज अकॅडमीक ट्विस्ट. पण आनीक म्हाका केन्ना एक मोह जाता सदांच की आमच्या गोंयकारांक वी हॅव पीपल हॅव सेड दॅट की सोशल ड्रिंकींग इज एक्सेप्टेड इन गोवा अशें बाकीच्या स्टेटींचो एक समज आसा किंवा वॉट एवर इट इज. किंवा आमकांय दिसता ना अशें बियर घेतल्यार चलता, थोडो सम लेडीज तेन्ना वायन घेतल्यार चलता, इट इज एक्सेप्टेड. हाचेर म्हाका तुमचें मातशें भाश्य जाय कारण हे सुरवातीक जे वायनान सुरू जाता दे गो विथ वायन डायन एंड समथींग एल्स ऑल्सो. आणि जे बियर करता ते बियरा पुरते न रावता बियर चियर करत आनीकय वाडत वतात. सो हाचेर तुमी मातशें भाश्य केल्यार बरें कारण कान सोनारान टोचले काय ते बरेच वचतात. येस. सो पहिली आमची अशी समज आशिल्ली की अल्कोहोल इज नॉट ॲज बॅड आणि दिसा म्हणजे रातची एक वाईन घेतल्यार कांय जायना. बरोबर. हां, वाईन कीप्स द हार्ट हेल्दी. पण आता जे लेटेस्ट स्टडीज आयला ते आमकां कितें सांगता की अल्कोहोल इज नॉट सेफ इन एनी क्वांटिटी इन एनी लिमिट. अच्छा. सो कितेंय अल्कोहोल पिव इट विल कॉज सम सायड इफेक्ट टू अस. सो वॉट इज द कनेक्शन विथ लंग्स. सो अल्कोहोल जे असता ते कितें करता आमची इम्युनिटी कमी करता. ओके. सो जेन्ना इम्युनिटी कमी करता इन गोवा स्पेशली हांवें खुबशे पळयलां की जे लोक अल्कोहोल पिता सोरो पिता. हय सोरो पिता तांकां टीबी न्युमोनिया हे खूब प्रमाणान जाता. आनी कितें जाता की जे अल्कोहोल पिता तांकां आमी नॉर्मल जी टीबीची वखदां आसा ती दिवंक शकना कित्याक लिव्हराचो फंक्शन सामको खराब आसता. सो वी हॅव टू गिव देम सम अदर मेडिसिन्स आणि ते मेडिसिन्स कितें आसता ते अल्कोहोला बरोबर इंटरॅक्ट करता. सो खूप पेशंट असे असतात की ना ते वखदाक लागून आमकां त्रास जाता म्हणून ती वखद सोडून दिता आणि दे एंड अप विथ कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ टीबी ऑर समथींग कॉल्ड एज MDR TB. सो हे जे दुयेंस आसा हे अल्कोहोलिक्सान खूप कॉमन असता. दुसरें म्हणल्यार जे अल्कोहोल जे असता ते आमकां रिलॅक्स करता. लोक कितें करता मातशें टेन्शन आयलें काय अल्कोहोल इल्लेशी घेता रिलॅक्स्ड फील करता. सो जेन्ना चड करून रातचे ते अल्कोहोल पिता सो वॉट अल्कोहोल डज आमकां रिलॅक्स करता, ब्रेन रिलॅक्स जाता पण त्याच्या बरोबर जे आमचे मसल्स असता तेही रिलॅक्स जाता. आता मसल्स रिलॅक्स जाले काय बरेच दिसता पण वाय दिस इज इम्पॉर्टंट की आम्ही जेन्ना न्हिदता तेन्ना जी आमची विंड पायप असता श्वास घेवपाची जी नळी असता हां सो न्हिदताना ते कोलॅप्स जावं शकता.
पण ते कोलॅप जायना नॉर्मली कित्याक मसल्स आमचे ऍक्टिव्ह असता. सो तुम्ही जर अल्कोहोल पिता जाल्यार ती विंडपायप कोलॅप जातली आणि यू कॅन डेव्हलप स्लीप ॲपनिया. सो अल्कोहोल इज अ व्हेरी मेजर कॉन्ट्रिब्युटर फॉर स्लीप ॲपनिया. सो युजली पेशंटाक आमी सांगता की अल्कोहोल पिवप ना. दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स वी टेल देम टू अवॉइड. थर्ड इज की अल्कोहोल जे आमी पिता तेणे वजन वाडटा. ओके, सो वजन वाडटा, युजली बेली फॅट वाडटा. सो बेली फॅट मिन्स वॉट, जे फॅट असता ते आमचे इम्पॉर्टंट जे पोटाचे ऑर्गन्स असता तेज्या अवती भोवती सगळे फॅट जमा जाता. सो दीस फॅट इज द बॅड फॅट. सो ताणे कितें जाता की हार्ट डिजीज हे खूप वाडटा. सो हायपरटेन्शन, डायबिटीज, हार्ट अटॅक, स्ट्रोक हेजी रिस्क सुद्धा खूप वाडटा. आणि वेट वाडल्यार सुद्धा स्लीप ॲपनियाची रिस्क असता. अलॉंग विथ दॅट जे अल्कोहोल असता न्हू, आमकां दिसता की अल्कोहोल इज सेफ ऑर मातशे इल्ले क्वॉन्टिटीजान घेतले काय युजली काय जायना. पण अल्कोहोल इज नोन टू कॉज मल्टिपल कॅन्सर्स. आतां आमकां खबर आसा की धुम्रपान करून कितलेशे कॅन्सर जाता, पण अल्कोहोल पिवन सुद्धा तरेतरेचे कॅन्सर जे असता ते जावं शकता, स्पेशली लंग कॅन्सर. बरोबर. सो म्हाका दिसता परत म्हणजे अदूळ चुकून 200 सबस्टन्सीस म्हटले ते अल्कोहोलाचे म्हाका दिसता मोर दॅन 200 तातूंत असे असोसिएटेड असतात केमिकल्स विच कॅन बी डेंजरस फॉर युअर हार्मफूल टू युअर बॉडी. डॉक्टरान सांगला ते महत्वाचे खूप गोष्ट महत्वाची आसा की फक्त लंग्स अफेक्ट जाता अशें न्हय. आमकां दिसतालें की सोरो पितांचे फक्त फिगदच वता म्हणजे लिवर वता म्हणून. तर इट इज नॉट ओनली लिवर, देर आर सो मेनी अदर ऑर्गन्स विच गेट अफेक्टेड. आणि डॉक्टरान आतां सांगलें म्हणजे ऑलमोस्ट यादीच तांणी सांगली नव्या लिटरेचरा प्रमाणे ज्ञाना प्रमाणे सांगले कितके अल्कोहोल कितके ना, थोडे पिला, वायन पिता, बियर पिता, हे सगळेच इक्वली डेंजरस. सो बेस्ट म्हणजे फंदाक पडप ना. म्हणजे आमी केन्ना म्हणना ना सोरपाचे ना थोडे घेतले काय जायना म्हणून अमक्या सोरपाचे वीक बरें अशें कोण म्हणना न्हय. सो इट इज इक्वली डेंजरस. परत होच टॉपीक येता की ज्या समाजान आमी रावता तो समाज बरो उरतलो जाल्यार आमचें घर बरें उरपा जालें, आमचे घरांतलें वातावरण बरें उरपाक लागलें, कुटुंब बरें उरपाक लागलें, तेन्ना समाज बरो उरतलो, तेन्ना राज्य बरें उरतलें. सो ही सगळ्यांची जबाबदारी की ह्या नाका त्या छंदाक पडप ना, अवॉइड करप. आणि असले ते म्हणजे डॉक्टर अशें म्हणटा पिणे वालों को पिणे का बहाना चाहिए. तशें डॉक्टरान म्हणलें की स्ट्रेस आसा म्हणून थोडे जाण पिता, थोडे जाण आनंद जालो म्हणून पिता, थोडे जाण स्ट्रेस ना म्हणून पितात. सो इट इज मल्टीफॅक्टोरियल. म्हणजे अशा बेस्ट म्हणजे ह्या फंदाक पडनासतना यू कॅन सेलिब्रेट युअर जॉयज ऑर यू कॅन वॉट एवर. म्हणजे तुमकां दुख्ख आसा तर ते एक्सप्रेस करपाचे तरेकवार वेगवेगळे मेथोडॉलॉजी आसा. तुम्ही कोणा कडेन उलोवंक शकता किंवा आनी सोरो पिलो म्हणजे सी यू आर रनिंग आउट ऑफ दॅट. कॉज तशेंच आसा. फाल्यां समज एक तुमकां बिझनेसान लॉस जाला, तूं सोरो पिता म्हणून बिझनेसान फायदो जायना. बरोबर, सिच्युएशन रिमेन्स. तुका तेची जाणीव जायना. सो जाणीव जायना समथींग लायक डायबेटीक म्हणजे ताका फूट इन्फेक्शन आसा पण ताका जाणीव जायना, तो ओगी बसला आनी टुमारो दॅट पांय तो कापचो पडटलो. अशी सिच्युएशन जावपाक दिवं नाकात. सगळ्यांनी शादूर रावप. स्पेशली हांव परत हेच फावटी सांगता की यंगर जनरेशन चुकीचे आदर्श समाजातले पळोवं नाकात. कारण खूब फावटी आमी टीव्हीचे एड्स पळयतात आणि नाव डेज दॅट ट्रेंड मॅडम की कितें आसा ते आय शूड नॉट से बट आय एम कंपेर टू से की कसले तरी उदकाची बॉटल करतात आणि तेच नाव दितात. लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की अमके आतां फाल्यां समज मातशें एक आमी साबण म्हटलो एक्झाम्पल की लक्स म्हणून साबणच आसतलो असं म्हणून. तर त्याच नावाचे लोक रिलेटेड हे दवरतात आणि त्याची इनडायरेक्ट एडवर्टिजमेंट करतात. आणि अगेन आय एम व्हेरी सॅड अँड व्हेरी सॉरी टू से ज्या लोकांक आमी आमचे आदर्श मानतात, जांकां आमी हिरो मानतात, दे ॲक्ट इन मच मोर दॅन द विलन्स. कारण ते फक्त आपल्या खातीर काय करनात, ते लोक आपूण पिनात पण समाज बिगडयतात. दॅट्स ऑल म्हणजे म्हजो जो सगळो जो राग आसा तो ह्या विशीं की ज्या समाजाचे आपण भाग आसा, ज्या समाजाच्या खातीर आपण ह्या लेवलार पावला, तो समाज बिगडोवपाचें काम हे लोक करतात. तेन्ना अशा लोकां पासून शादूर रावप इज ओनली वर्ड ऑफ कॉशन आय कॅन से. डॉक्टर आतां हें सगळें जातना आनी एक आमचो येयलो तो म्हणजे आमचो सभोवतांचो वाठार जे आमी व्हडलेशा आमचो रोल काय करूं शकना, दो वी आर कॉन्ट्रिब्युटींग टू दॅट. तो म्हणजे एअर पोल्युशन. म्हणजे जे आमी म्हणटा की मायनींग बेल्ट म्हणा किंवा आनी खंयसर एअर पोल्युशन नाव एवरीवेअर. इट इज नॉट ओनली पर्टेनिंग ओनली टू मायनींग, एवरीवेअर. सो हाचे विशीं आमी कितें करूं शकता आनी हाव वी कॅन प्रोटेक्ट ऑर हाव वॉट इज द रोल ऑफ एअर पोल्युशन ऑन अवर हेल्थ एज फार एज लंग्स आर कन्सर्न. सो एअर पोल्युशन आता हे इतले कॉमन जाला. आमी सदां न्यूज पेपरान वाचत आसता की दिल्लीन अशें जाला, थंय फॉग जाला, स्मॉग जाला. पण गोंयान सुद्दां एअर पोल्युशन आतां वाडपा लागला. सो एअर पोल्युशन कितें आसता, तातूंत हार्मफूल गॅसेस आसता, पर्टिक्युलेट मॅटर आसता. सो मल्टिपल थिंग्स विच कॉज डॅमेज टू आवर लंग्स. सो एअर पोल्युशन जे गॅसेस आसता आणि जे पर्टिक्युलेट मॅटर आसता, आमी जेन्ना ते भितर ओडटा, सो नॉर्मली जे पुलमाव आसा ते संरक्षण करू शकता, बट अप टू अ सर्टन लिमिट. बियॉन्ड दॅट इट विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट अस मच. सो युजली जे एअर क्वॉलिटी इंडेक्स आसता ती पळोवन आमी फुडली ॲक्टिविटीज प्लॅन करप. म्हणल्यार कशें, आतां बाय चान्स तुमकां वॉकाक वचपा जाय,
जर एअर क्वॉलिटी इंडेक्स खूप पुअर आसा पुअर व्हेरी पुअर सो तुमी भायर वचपा जायना आयडियली जे कितें वर्कआउट करपा जाय ते घरान करपाचें जर तुम्ही असल्या एरियेन रावता जे कडेन पोल्युशन चड आसा यू कॅन यूज एअर फिल्टर्स एट होम ऑर समथींग कॉल्ड एज हेपा फिल्टर्स सो दॅट हेल्प्स यू इन प्रिझर्विंग युअर लंग हेल्थ थर्ड म्हणल्यार जे पोल्युशन भायर असता ते असताच पण घरा भितर सुद्धा खूप ऑब्जेक्ट्स असतात जेका लागून पोल्युशन वाडटा सो त्याच्या पासून सावध रावपा जाय म्हणल्यार आता समजा घराकडे कुत्री मांजरां आसा ऑर वंटीचेर फंगस बी लागला इट इज अ टायप ऑफ पोल्युशन कित्याक जे ज्या पेशंटाक एलर्जी असता की केन्ना एस्थमा असता आणि ते घरान आसा ते एक्सपोज जाता तेंचे एस्थमाचे अटॅक्स चड फ्रिक्वेंट जावं शकता आम्ही जे धूप अगरबत्ती पुजेक बी वापरता जर तुम्ही असल्या रुमान लायले ते जे कडे व्हेंटिलेशन ना सो ताणे जे पुलमाचे दुयेस आसा ते वाडू शकता ओके जे आम्ही पेंट यूज करता घराकडे और जे वार्निश यूज करता फर्निचराक बी सो ते जर चड स्ट्रॉंग आसा और डिटर्जंट्स चड स्ट्रॉंग आसा सो ताणे सुद्धा भितरले घरा भितरले पोल्युशन वाडू शकता सो ते आम्ही केअरफुल रावपा जाय घरा भितर स्मोकिंग करप ना दॅट इज वॉट आय वॉन्ट टू फोकस की जे जी मनशां धुम्रपान करता तेंका नुकसान जाताच पण त्यांच्या बरोबर जे रावता घरान तेंका तितलोच वाईट इफेक्ट जाता म्हणजे दे आर ऑल्सो ॲट रिस्क ऑफ येस दे आर ऑल्सो ॲट रिस्क ऑफ लंग डिजीज ऑर कॅन्सर सो ही आम्ही काळजी घेवपा जाय घरा भितर चड प्लांट्स लावप that also is helpful so you can use lot of potted plants in the home they actually help करता to fight against pollution always keep yourself healthy म्हणजे proper diet एक खावपा जाय so जे आमचे इंडियन म्हणजे संस्कृतीन आसा की हाय फायबर डायट मल्टिपल मिनरल्स आणि विटामिन्स जे आमचे आमकां भाजयेन आणि आमकां फळान मेळटा ते खावपा जाय जो वेस्टर्न डायट आसता दॅट इज मोर लायकली म्हणजे तातूंत चड शुगर आसता चड फॅट आसता जे प्रोसेस्ड फूड आसता सो ते स्टडीजान सुद्धा आम्ही पळयला की जे हाय फायबर डायट असता तेणे आमचो जो गट मायक्रोफ्लोरा असता म्हणजे गट मायक्रोबायोम जे म्हणटा सो ते हेल्दी बॅक्टेरिया तयार करता सो तेका लागून आमची हेल्थ बरी उरता सो अशे खूप आमकां आमचे मम्मी डॅडी अशें म्हणटा सुद्धा की जे तुजे आजार जाता ते पोटांतल्यान जाता सो इट इज अ व्हेरी करेक्ट सेंग कित्याक जे पोटान बॅक्टेरिया असता दे कंट्रोल ऑल आर हेल्थ आणि अशें सुद्धा म्हणटा की आमचे जे गट आसा आणि आमचे पुलमाव आसा तेंच्या भितर एक टॉक चालू असता इट इज कॉल्ड एज क्रॉस गट अँड लंग टॉक और गट लंग एक्सिस म्हणजे जे पोटाचे बॅक्टेरिया जर ते वाईट आसा जाल्यार पुलमावाचे दुयेंस जावं शकता सो हेजी जी रचना आसा ती इट स्टार्ट्स फ्रॉम चायल्डहूड म्हणजे भुरगो जेन्ना जाता सो आमी कितें सांगता आवय की तूं फक्त ब्रेस्ट मिल्क दी कित्याक म्हणटा कित्याक ब्रेस्ट मिल्क इज द सेफेस्ट आणि मोस्ट न्यूट्रिशनल सबस्टन्स आणि जे ब्रेस्ट मिल्कान पदार्थ असता तेका लागून भुरग्यांक एलर्जी जावपाची टेंडन्सी सुद्धा खूप कमी जाता बरोबर मास्तर डॉक्टर तुम्ही इतकी विस्कटान म्हायती सांगला म्हाका सगळेंच उलोवन जाला ऑलमोस्ट आणि चडशें सांगपाचें काय उरोवना पण जशें तुमी सांगला की जे आमी खाता तें म्हत्वाचें आसता कारण इफ यू हॅव टू टेक युअर फूड एज युअर मेडिसीन अदर एज अ टायम वील कम दॅट यू हॅव टू टेक मेडिसीन एज युअर फूड सो हो इतको टीप आयच्या कार्यावळीन तुमी लक्षांत दवरचो अशें सांगून तुम्ही वेळ काढून कार्यावळी खातीर आयली आणि डिस्पायट युअर बिझी शेड्यूल आणि वॉट आय रियली अप्रिशिएट तुमचो एन्थुजियाजम इतकं तुम्ही उत्स्फूर्तपणे इतकी माहिती दिली त्या खातीर सगळे जे आमचे पळोवपी आसात तांचे वतीन आनी म्हजे वतीन तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं नमस्कार थँक्यू